ह्याच पावसाक लागून गोंयभर कितलेशेच कडेन लायट गेली। वचत थंय झाडां पडून लायटीचे खांबे मोडले, वायरी तुटल्यो, कांय कडेन लायटीचे फिडर मोडले, कांय सुवातींनी ट्रान्सफॉर्मर जळ्ळे। बेरेस्तारा सांजे ते शुक्रारा दनपार मेरेन कितल्याशाच वाठारांनी लायट नाशिल्ली। ताळगांवा सारख्या कांय वाठारांनी लोकांक लायट नासतना रात काडची पडली। अरबी समुद्रांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान गोंयांत ब्रेस्तारा वादळी वारे मारून बरोच पावस पडलो। जगलांय बरीच मारली। पावस आनी वाऱ्याक लागून कितलेशेच सुवातींनी लायट गेली। कांय शारांनी शुक्रारा लायटीचो आपालिपात चालूच आशिल्लो। नेटाच्या वाऱ्याक लागून वायरीचेर झाडां पडिल्ल्यान खांबे मोडून पडले आनी वायरी तुटल्या। ताका लागून कितलेशेच वाठारांनी शुक्रारा सकाळ मेरेन लायट नाशिल्ली। उत्तर गोंयांत मांद्रे वाठारांत 2 वरां लायट नाशिल्ली, नागजर 2 वरां लायट नाशिल्ली, शिरसय 8 वरां, मयड्यां 6 वरां, हणजुण्या 3 वरां, म्हापश्यां 10 वरां, पर्वरे 9 वरां, कांदोळे 6 वरां, नेर्ला 5 वरां। ताळगांवां इन्सुलेटर फेल जाल्ल्यान 3 ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले। सगळी रात लायट नाशिल्ली। सकाळीं वीज कर्मचाऱ्यांनी रातभर काम केले उपरांत सकाळीं लायट आयली। दक्षिण गोंयांत वीज खांबे मोडले। मुरगांव हायटेन्शन सप्लाय फेल जाल्ल्यान सुमार 2 वरां लायट नाशिल्ली। साश्टीतूय बरेच वाठार रातीं 1-2 वरां काळखांत उरले। वीज खात्याचो स्टाफ म्हणटा हाचेर अंडरग्राउंड केबलिंग होच उपाय। मात पणजे अंडरग्राउंड केबलिंग आसूनय परत परत लायट कित्याक वता हाची जाप ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गेल इंडिया बरोबर मेळून घराघरांनी पायपलायनींतल्यान सीएनजी गॅस पुरवण करपा खातीर गेल इंडिया बरोबर जोड प्रकल्प करपाचो प्रस्ताव आयडीसी मुखार आसा। आयडीसीच्या मंडळाची शुक्रारा बसका जाली। बसकेक गेल इंडियाचे अधिकारी आशिल्ले। कंपनी 15 दिसां भितर सोपस्कार करतली। ताचे उपरांत गेल इंडिया कडेन कबलात करपाचेर आयडीसी निर्णय घेतली। गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे दाबोळ गोकाक सीएनजी गॅस पायपलायनीचो एक फांटो गोंयान हाडला। गोंयान घराघरांनी पायपलायनी वरवीं थेट सीएनजी पावोवपाचो सरकार आनी गेलाचो विचार आसा। हे फाटभुंयेर आयडीसीच्या संचालक मंडळाची शुक्रारा बसका जाली। गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अधिकारी हे बसकेक आशिल्ले। गेल सध्या गोंयान 3 मोठे कंपन्यांक सीएनजी पुरवण करता। वेर्णा उद्देगीक वचणुकेंतल्या जुवारी, रिलायन्स आनी युनिकॉर्न ह्यो 3 कंपनी गेलाकडच्यान सीएनजी घेतात। वेर्णा आनी कुणे उद्देगीक वचणुकांनी ही गॅस पायपलायन जोडिल्ली आसा। गेल इंडिया कडेन कशे पद्दतीन गॅस घेवपाक शकतले फॉर इंडस्ट्रीज। पायपलायन मोर ऑर लेस सगळी कंप्लीट जाली तेंगेली। पूण आतां कितें आसा तांकां आमी जमीन दिवपा जाय। जमीन दिवपाक तेंची एप्लिकेशन दिलें म्हणटकीर जमीन दितली तांकां ती स्टेशन्स हें करपाक इन्स्टॉल करपाक ते आनी तेजे उपरांत सगळ्यो मॉडेलिटीज वर्कआउट करपाक म्हाका दिसता एक आनी 15 दिसां भितर तेंचे सगळे आमकां पेपर्स येतले की whether we should go joint venture with IDC आणि गेल इंडिया आणि हे सगळं डिस्कस करपाक साधारण कितें की नवीन पायपलायन घालपाचे जे जाग्याचे पळय आसा ते थोडोसो टायम लागता कित्याक परमिशन्स बी घेवची पडटा आनी ऑलरेडी तेजी जी पळय पायपलायन जाल्ली आसा कंप्लीट जाल्ली आसा ती सेटअप करपाक तांकां आमी जागे दिवपाचे जावं बाकीचे कितें आनी फेसिलिटी आसा ते दिवपाचे दितले इंडस्ट्री भितर। गॅस पायपलायन सगळ्या इंडस्ट्रियल एस्टेटींनी हळूहळू सगळ्या गोंयाक व्हरून सगळ्या आमच्या घरांतूच व्हरपाक मेळटली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। लोकांनी फुडें येवन दालगाद कोंकणी अकादमीच्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेवचो आनी रोमी कोंकणी वयर काडपा खातीर वावुरचें असो उलो अकादमीचो अध्यक्ष प्रेमानंद लोटलीकारान मारलो। अकादमी घडोवपी मोन्सियर सेबेस्तियांव दालगादाच्या जल्मतिथी निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। ह्या वेळार 3 कोंकणी पुस्तकांचें विमोचन जालें। जे कोण पयस आसात तांणी कसलोच विचार करून मनात हाडनासतना कसलोच वायट विचार मनात हाडनासतना फुडें येवचें। जे काम दालगाद कोंकणी अकादमीच्यान करपाक जाता आमच्या बरोवप्या खातीर व रोमी लिपींतल्या कोंकणीच्या मोग्या खातीर जें करपाक जाता ते खातीर तुमी फुडें येवचें। जावं ते पुस्तक छापपाचें काम जावं ते कसल्यो जाय त्यो स्किमी आमचे कडेन आसात त्यो स्किमी घेवपाचें काम जावं तुम्ही फुडें येवचें। आमी सगळ्यांनी एकट्या रावन रोमी लिपीचें काम करचें। म्हज्यो मागणी खेरीत भाशेन आमी वावरुया वाचुया। आमची कोंकणी पुस्तकां आसात, मॅगझीन आसात,
आमचो आवाज जे आता एवरी सॅटर्डे दर सोनाराक हे आमचे वर्तमानपत्र येता एक एक कोंकणी मोग्यान चुकून नासतना वाचचे. आता घेऊया एक व्यावसायिक असो.